आयज माझे घर योजना आयज आमी जेन्ना म्हणटा माझे घर योजना जाल्यार आयज पर्यंत केन्नाच कोणे विचार सुद्धा करूना आसतलो कोणाच्या तकलेन एक कल्पना सुद्धा येवना आसतली अशें डिसिजन आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंतान घेतलेले आसा आनी हे डिसिजन जे आसा एक गोंयकारांक लागून एक हिस्टॉरीक डिसिजन आसा एक इतिहासीक डिसिजन आसा कित्याक आमी कोणूच हे विसरूंक शकपाना कित्याक आयज जे विजनान जी कल्पना आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आपल्या मनान हाडली आनी हे रियलिटी करपाक लागून आयज हे माझे घर योजना आयज लॉन्च जाता आनी ही गोवा स्टेट जी आसा आमची ही म्हाका दिसता एक हिस्ट्री करपाक वयपाक लागलेली आसा कित्याक आख्खे देशा भितर ही आमची गोंयची एक फर्स्ट स्टेट आसा जी ही माझे घर योजना लॉन्च करपाक लागलेली आसा आनी हेजे जर श्रेय वयता जाल्यार फक्त आमच्या मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आमचो भारतीय जनता पार्टीचो गव्हर्नमेंट हे सगळे आमचे जे कॅबिनेट मिनिस्टर आनी बाकीचे आमचे सगळे वांगडी जेंच्यांनी ही रियलिटी करपाक लागून आयज आमी सगळे फुड्यान रावलेले आसा आयज माझे घर योजना जेन्ना आमी म्हणटा कित्याक आमकां खबर आसा आयज कितलीशीं वर्सां जाले आमचे गोंयकार लोक घरांनी रावता बट ते घर खंय तरी आमच्या नांवार ना ते रेग्युलरायज करूना आमी ते गव्हर्नमेंट लँडाचेर रावता कितलीशीं वर्सां जाली कोण 25 वर्सां 50 वर्सां 100 वर्सां पयलीं सुद्धा लोक ह्या घर बांदून रावपाक लागलेले आसा बट आयज तांकां एक मालकी हक दिवपाक लागून ओनरशीप दिवपाक लागून आयज हे डिसिजन घेतलेले आसा आनी आयज ही स्कीम लॉन्च जाल्या उपरांत सगळ्यांक हो मालकी हक ओनरशीप म्हणटा ते सगळ्यांक मेळटले आयज गव्हर्नमेंटाच्या अंडरसून जी फॉर्मां आमी डिस्ट्रीब्यूट करतली जी फॉर्मां तुमकां मेळटली ही फॉर्मां भरल्या नंतर एवरी घराक डायरेक्ट गव्हर्नमेंट डेप्युटी कलेक्टरा कडसून सनद म्हणटा ती प्रोवायड करतली आनी एक सर्टिफिकेट दितली स्टेटिंग दॅट ओनरशीप ऑफ दॅट हाऊस आनी ते लँडाची ओनरशीप आनी त्या घराची ओनरशीप एवरी मनशाक जो गोंयान आसा ताका मेळटली आयज खंय तरी हे शक्य जावपाक शकले कित्याक आयज आमी पळयता आमच्या गोंयान भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आसा त्याच प्रमाणे आमच्या सेंट्रलाक भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आसा जेन्ना डबल इंजिन सरकार असल्या कारणान हो एकदम फायद्याचो जाल्ल्या कारणान आसा आयज डबल इंजिन सरकार जो आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीजी जो आयज आमचो प्रायम मिनिस्टर आसा तेज्या अंडर तेज्या सहकारान तेज्या सपोर्टान आयज आमी गोंयान पळयता कितलेशे आमचे डेव्हलपमेंट जावपाक लागलेले आसा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ते मागीर रोड्स जावं हायवेज जावं ब्रिज जावं आमचे हॉस्पिटल जावं जीएमसी हॉस्पिटल बाकीचे इतले डेव्हलपमेंट जे आयज आमी पळयता इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट हेजी देण आसा जाल्यार सेंट्रल गव्हर्नमेंटान आमकां ही सगळी देण दिल्लेली आसा आयज हांव मुद्दाम सांगपाक सोदता अंडर माझे घर योजना जे घरां जी आसा जी गव्हर्नमेंट लँडाचेर घरां आसा आनी जी कम्युनिटी लँडाचेर घरां आसा जी 28 फेब्रुवारी 2014 म्हळ्यार 28 फेब्रुवारी 2014 पर्यंत जी घरां ही गव्हर्नमेंट लँडाचेर जी कोणेन बांदलेली तांकां हे सगळी घरां जी आसा ती रेग्युलरायज करपाक लागून ही स्कीम आयज लॉन्च करपाक लागलेलो आसा आनी हेजो जर बेनिफीट जर म्हाका दिसता हेजो बेनिफीट जी सर्वे जाल्लेली आसा आमच्या गोंयकारांक जे आमचे गोंयकार भाव भयणां आसा आमच्या आख्या गोंया भितर 50% पैकी जास्त लोकांक हेजो फायदो जातलो आनी मुद्दाम सांगपाक सोदता गोंया भितर 50% जातलो तो जातलो बट एक मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी ज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो हांव आमदार आसा आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन 90% लोकांक हो फायदो जातलो 90% लोकांक हो फायदो जातलो कित्याक आयज मुर्मगांवान आमची चडांत चड जी घरां आसा पोर्चुगीज टायमा वयरसून घरां आसा 100 वर्सां जाली घरां आसा ती आयज सगळी गव्हर्नमेंट लँडाचेर आसा आयज ही सगळी घरां जी आसा ती रेग्युलरायज जावपाची आसा आनी तेच्या लागून खरेंच आमी सगळे जाण आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताचे धन्यवाद म्हणटा
आनी हेजो सगळ्यांक चड बेनिफीट म्हणटा तो आमच्या मुर्मुगांवान जातलो. ही हाऊस रेग्युलरायज जातली ती जातलीच. त्या प्रमाणे मुद्दाम हांव सांगपाक सोदता, आमच्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी अशी 600 युनिट आसा, फ्लॅट्स आसा, 600 फ्लॅटां जी लँडस्लायड जाल्लेली तेन्ना त्या लोकांक बांदून रिहॅबिलिटेशन बोर्डाच्या अंडर दिल्लेली. जेन्ना नॅशनल हायवे बांदपाक थंयसर येयले तेन्ना त्या लोकांक थंयसरली तेंची घरां खाली करून तांकां रिहॅबिलिटेट केल्लेले. अशी 600 युनिट आसा आनी ती 600 बिल्डिंगे फ्लॅट्स आसा ते त्या लोकांच्या नांवार केन्नाच नासले, ते रिहॅबिलिटेशन बोर्डाच्या नांवार आसलेले. आयज हांव सल्यूट करता आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक, कित्याक तांच्यांनी अशें डिसिजन घेतलेलें आसा कित्याक ही सगळी 600 युनिट जी आसा तारीवाडेच्यान GRBची ही त्या लोकांक ओनरशीप दिवपाची, त्यांच्या नांवार करून दिवपाचे हे डिसिजन घेतलेले आसा आनी आयज ते लॉन्च जावपाचे आसा. हांव तेज्या लागून समस्त मुरगांवच्या लोकांच्या तर्फे तशेंच आमच्या गोंयकारांच्या तर्फे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी त्यांचे सगळे कॅबिनेट कलिगांक आमी धन्यवाद म्हणटा. कित्याक अशें तुमी आमकां इतली म्हणजे लोकांक हेजो बेनिफीट घेवन दिवपाक तुमी फुडाकार घेतलेलो आसा. आयज आमी पळयता जेन्ना आमी घर म्हणटा जाल्यार सगळ्यांक दिसता हो घर हे म्हाजें घर आसचें आनी हो घर म्हणटा तो फक्त एक स्ट्रक्चर न्हू, हो स्ट्रक्चर आसता घराचो, बट तेज्या भितर एक फॅमिली रावता आनी ही फॅमिली जेन्ना हे घराच्या बाबतींत सदांच टेन्शनान आसता कित्याक बाबा हे घर आपल्या नांवार ना, हे घर आमचे प्रॉपर्टी, आमी एक गव्हर्मेंट प्रॉपर्टीचेर आसा, सदांच एक भंय आसतालो, एक लागटी तलवार म्हणटा ती तकलेचेर सदांच आसतली, केन्ना कितें जायत, केन्ना कितें जायत, बट केन्नाच कोणा कडेन कापासताच जावना हे लोकांचे प्रॉब्लेम आसा ते सॉर्ट आउट करपाक. आयज आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान जी धाडस दाखयलेली आसा, जो फुडाकार घेतलो आसा, हो लोकांच्या मनांचो जो भंय आसा, गव्हर्मेंट लँडाची जी घरां आसा तांकां सगळ्यांक रेग्युलरायज करपाची जर धाडस दाखयलेली आसा ती ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान दाखयलेली आसा. आयज येदे व्हडले जेन्ना डिसिजन जाता म्हाजें घर योजनाचें जाल्यार थोड्यांच्या पोटान दुखतलेच न्हू, थोड्यांक हे वायट दिसतलेच कित्याक तांकां नाका हे जाल्लेलें. आमकां खबर आसा कित्याक हे जे ऑपोजिशन आसा, आयज ऑपोजिशन लोकांक मिसगायड करपाक लागलेले आसा. आयज ह्या स्किमीच्या बाबतींत लोकांक मिसगायड करपाक लागलेले आसा. लोकांक आयज सांगपाक लागलेले आसा गव्हर्मेंट हे करूंकच शकना म्हणून, बट आयज तांकां आमी सांगपाक सोदता गव्हर्मेंटान ऑलरेडी कॅबिनेट डिसिजन घेतलेलें आसा आनी ही स्कीम आसा ती आयज लॉन्च जाता. आयज ही स्कीम जाता ती लॉन्च जाता ते पळोवन तांकां एकदम भंय जावपाक लागलो आसा, मनान भितरच्यान ते पाकपूक जावपाक लागलेले आसा आनी नाका जाल्लेले ते स्टेटमेंट करपाक लागलेले आसा लोकांक मिसगायड करपाक लागून. हांव विचारपाक सोदता तांकां ऑपोजिशनाक, जेन्ना आमचे असेंब्लीन हेजे डिस्कशन जाताले जाल्यार हेवूय 7 आमदारान डिस्कशन करचें वॉकआउट कित्याक केलें असेंब्लींतसून, भायर कित्याक सगळे असेंब्लींतसून, हेंच्यांनी ह्या स्किमीक सपोर्ट कित्याक करूं ना. हेज्या वयरसून दिसता कित्याक तांकां ही स्कीम जाल्लेली नाका आसली, तांकां भंय जाल्लो आसा ही स्कीम जाली जाल्यार तांचो फुडार काबार. 2027 म्हाका दिसता तेंच्यांक ती इलेक्शनाक कॉन्टेस्ट करपाचें सुद्दां तांकां तकलेन भंय जाल्लो आसा आनी तांकां अशें दिसपाक लागलेलें आसा ही स्कीम जर रियलिटी जाली जाल्यार फुडें 2027 आमकां घरा वयचें पडटलें म्हणून ते सध्या नाका जाल्ले स्टेटमेंट करपाक लागलेले आसा. हांव तुमकां एकूच सांगपाक सोदता काबार करच्या पयलीं, आयज हे कोणाच्या जे ऑपोजिशन उलयता बाकीचे कोण उलयता तेंच्या भितर तुमी खंयसरूच भितर हे इन्वॉल्व जावं नाका. इतलेंच सांगपाक सोदता आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताचेर विश्वास दवरा, आमच्या पार्टी भारतीय जनता पार्टीचेर विश्वास दवरा, आमच्या गव्हर्मेंटाचेर विश्वास दवरा. जे उतर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान दिल्लेले आसा ही घरां सगळी रेग्युलरायज जातली, ओनरशीप जी तुमच्या नांवाचेर जातली ही फुडल्या 6 म्हयन्या ते 8 म्हयन्या भितर हो सगळो प्रोसेस काबार जावन ही घरां तुमच्या नांवार जातले. हे आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आमकां उतर दिल्लेले आसा. आयज परत एकदा हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आमच्या आख्या कॅबिनेट मिनिस्टराक आनी आमच्या ऑनरेबल पार्टी भारतीय जनता पार्टीक धन्यवाद म्हणटा कित्याक अशी एक इम्पॉर्टंट स्कीम लॉन्च केल्ली आसा म्हाजें घर योजना आनी हे योजनेक लागून मुद्दाम आमचो युनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाहजी आयज गोंयान येता, ऑलरेडी पावला, थोड्याच वेळान ते हांगा
माचेर आसतले आनी त्यांच्या हातीन ही योजना इनॉग्रेट जातली तेज्या लागून थोड्या टायमा भितर हे स्टार्ट जातले त्याच प्रमाणे आमच्या गव्हर्मेंटाक आनी आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हांकां धन्यवाद म्हणटा कितें जे मान सन्मान म्हाका दिवन हांगा वेलकम करपाक लागून एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी त्या लागून तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा जय हिंद जय गोवा.